खारीवाडा वास्कोची हिंदू मसणभूंय सध्या वादात सापडल्या। वेळ, कूड, लासपाचो खर्च, स्पीड ब्रेकरांची आडमेळ अशा विविध विषयांचेर नगरपालिकेचे बसकेत चर्चा जाली। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। मनीस मरण पावल्या उपरांत ताका हाडटात ते स्मशान भूमीन, कित्याक की तेचे अंतिम संस्कार करपा खातीर। आनी जेन्ना हे विधी करतना जायत्या लोकांक, जे गरीब मिडल क्लास लोक आसता तांकां जायतो त्रास जाता। अशीच एक काणी हा की वास्कोची मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची ही स्मशान भूमी, ही जी मुरगांव हिंदू समाज ही मेंटेन करता। आनी तेंची कंप्लेंट आसा, तेंची मागणी आसा की ही जी स्मशान भूमी हा जी ती मेंटेन करतात, हातून खंय तरी लाकडां खंय तरी म्हारग विकतात, जावं बाकीचे जे हांगा विधी करपाक जाय ती खंय तरी एक गरीब सामान्य मनशाक म्हारग पडपाक लागले आसा। नियरली 6,000 to 7,000 रुपीज खर्च करचे पडटा जेन्ना एक मनशाची खंय तरी विधी करची पडटा। दुसरें म्हणटा ते हांगा जी स्मशान भूमी हा ही म्युनिसिपालिटीच्या अंडर हा आनी मेंटेन बाय मुरगांव हिंदू समाज। पूण हांगा जे विधी करतात ते तेंच्या कडेन प्रॉपर रिकॉर्डूय आसना अशें कळोन येयल्लें आसा। त्या भायर हांगा जी लाकडां आनी बाकीचें सामान लागता हेका खंय तरी ओवर चार्जींग जावपाचें कळोन येयल्लें आसा। जे हांगा विधी करतल्यांक जे हांगा आतां त्रास जाता ते खंय तरी सुटावो जावचे ह्या संदर्भांत आमदार तशेंच मुरगांवचे चेअरपर्सन हेंच्यांनी सांगलां की बेगीनच्या बेगीन हेचेर तोडगो काडटले आनी लोकां खातीर जी बरी सोय जावपाक जाय ती ते दितले। नगरपालिकेत जाल्ले बसकेत मुरगांव हिंदू समाजाच्या वांगड्यांनी समस्या मांडल्यो। आमदारांनी हजेरी लायिल्ली। पळयात। इश्यू आशिल्ली आमी म्युनिसिपालिटी खरें डिस करना म्युनिसिपालिटीच्या सो म्युनिसिपालिटी हॅड गिवन टू मुरगांव हिंदू समाज फॉर मेंटेनन्स आनी ते सुंदर मेंटेन करताले। पयलींचे गार्डन हे पयले स्मशान भूमी पयले आतांची ह्यूज डिफरन्स आसा। लँडस्केपींग जालें, टायलिंग बरें जालें। सो अंडर आवर नानाबाब बांदेकर जो मुरगांव हिंदू समाजाचो प्रेसिडेंट आसा ताचे अंडर बरे ते चेंजीस जाल्ल्यो। पूण थंय कशें आसा की मेंटेनन्स ते करतात, पूण जे पळय एक्चुअल ते क्रियाक्रम जाता ते म्युनिसिपालिटीचे अंडर एक रामू म्हणून थंय मनीस आशिल्लो, तो एक्सपायर जातकूच मातसो बॅकलॉग जालो आनी एक दुसरो मनीस आयलो, तांचे भितर फॅमिली डिस्प्यूट जाले आनी थंय ओवर चार्जींग करपाक लागले। म्हणजे एक बॉडी जेन्ना घेवन वताले तेन्ना कोण 4.5 करतालो, 5, 6, 7 आनी हें नाशिल्लें। देर वॉज नो टोटल मिसमॅनेजमेंट आशिल्लो आनी खुबश्या लोकां कडल्यान कंप्लेंट्सूय आशिल्ल्यो। सो त्या खातीर आज आमी मुरगांव हिंदू समाजान एक प्रपोजल हाडला की ते सगळे आमीच मेंटेन करतात। खरं त्यांनी लेटर केलं 2019 थंयसर रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर म्हणून 7 स्पीड ब्रेकर आहा म्हणून सांगलें बॉडी हलता आमकांय खबर आसा जेन्ना मनशाक व्हरता तेन्ना तें सांगलां PWD आनी आमी इन्स्पेक्शन करतले विथ चीफ ऑफिसर आनी विथीन ह्या म्हयन्या भितर तुमकां स्पीड ब्रेकर काडटले हें तुमकां सांगूं शकता। आता लोकांचे कंप्लेंट आमकां येवपाक लागला ते ओवर चार्ज करता एक 5,000, 6,000, 7,000 केन्ना केन्ना 7,500 बी घेतात। त्या लागून आमी म्युनिसिपालिटीक सांगपाक गेले की हे जो आमचो इश्यू आसा तो रिजॉल्व करा, कोणे एक नवीन अपॉइंटमेंट करपाक जाय ते। आनी जे आमचे स्टोर रूम पयले आसलो त्या स्टोर रूमान ती आतां सद्या रावता, त्या स्टोर रूमांतले काडून तांकां दुसरे कडेन जागा दिवपाचें आनी जे आमचे बॉडीज बिडीज येता तेंचो रिकॉर्ड मेंटेन करपाक, तो सारको रिकॉर्ड मेंटेन जायना। आफ्टर 7 एक्चुअली आमी थंय बॉडी हे करना जळयना, पूण आतां आमी पळयता की आफ्टर 7 सुद्दां थंय बॉडी ते जळयता, त्याच्यावर आमी कितें रेस्ट्रिक्शन हाडपाक पळयता। इवन आता परत तेजेर टायरिंग न्यू टायरिंग जालें आनी तशेंच ते स्टुडंट तशेंच दवरले। ते लेटर म्हाका येता खंय तरी खाचेक पडला कितें त्रास जाता म्हणजे जेन्ना हेड आमचे बॉडी घेवन वयता पळय ती टोटल जम जातात। 7 स्पीड ब्रेकर म्हणजे तुमी पळय कशें जातले ते। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।